नमस्कार, हांव सरिता गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। आज आमी करूया गव्हाच्या पिठाचे लाडू। हे हांवें 2 कप गव्हाचें पीठ घेतलां। आमी सदां चपाती करपाक गव्हाचें पीठ वापरतात तें पीठ घेतलां। गॅसाची फ्लेम हांवें लो दवरल्या। पीठ भाजता आसतना गॅसाची फ्लेम लो दवरून भाजपाक जाय, नाजाल्यार पीठ पोना लागता, पीठ करपता आनी पीठ अशें सतत धवळत रावपाक जाय। अर्ध कप हांवें तूप घेतलां, तातूंतलें हांव थोडें तूप घालतां। आतां हांव तातूंत बाकीचें उरलेलें तूप घालतां। तूप घालून आतां बरें भाजून घेवपाक जाय। पीठ भाजता आसतना अशें सतत धवळत रावपाक जाय, नाजाल्यार पीठ पोना लागता, पीठ करपता। पीठ अशें एक सारकें बरें भाजून घेवपाक जाय। हें पळयात, पीठ अशें भाजप जावपाक जाय। आता हांव गॅस बंद करता आनी पीठ मातशें थंड जावपाक दवरपाक जाय। पीठ थंड जाल्या नंतर तातूंत साखर घालपाक जाय। पीठ भाजून घेतिल्लें तें थंड जालें। आता आमी तातूंत साखर घालुया। 2 कप गव्हाचें पीठ हांवें भाजून घेतलां। तातूंत हांव पाऊण कप पिठी साखर घालतां। ही साखर हांवें मिक्सरान घालून ताची पावडर करून घेतल्या, ती घालतां। मिक्स करून घेवया। साखर घालता आसतना तुमकां जितले गोड जाय त्या प्रमाणे कमी जास्त करपाक जाता। पीठ हांवें परातीन घालून घेतलां आनी आतां हें पीठ आनी साखर वेवस्थीत मिक्स करून घेवपाक जाय। तातूंत हांव घालतां अर्द चमचो वेलचीची पावडर, पाव चमचो घालतां जायफळाची पावडर। मिक्स करून घेवया। अशें सारकें वेवस्थीत बरें मिक्स करून घेवपाक जाय। आता सुरवात करूया लाडू वळपाक। लाडू वळटा आसतना तुमकां पीठ जर तर मातशें सुकें अशें दिसता जाल्यार तातूंत थोडेशें तूप गरम करून घालपाक जाय। अशें लाडू वळून घेवपाक जाय। हे हांवें सगळे लाडू वळून घेतले। हे पळयात, अशें हांवें लाडू वळून घेतले। हे लाडू हांव फोलीन घालून घेता, तर ताज्या खातीर ह्यो हांवें फोली अश्यो चौकोनी कापून घेतल्या। हे पिठ्याचे लाडू आसा ते रोखडे फुट्टात, ताका लागून ते अशे फोलीन घालून दवरपाक जाय। अशे फोलीन घातले म्हणटकीर ते फुटना। गव्हाच्या पिठाचे लाडू, साखर लाडू, पिठ्याचे लाडू खूप रुचीक लागता, टेस्टी लागता। तुम्ही नक्की करात। माझी रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तसेच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करा। परत मिळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्त राहात, देव बरे करू।